संदीप तामणकर जर येता जाल्यार आमची उलोवणी करपाची तयारी आहा सरकारा कडेन. परत 15 मिनटांनी फोन येयलो, आमदारान कन्फर्म केले पेडणेच्या की बाबा तुमकां अपॉइंटमेंट दिलो वयता तेन्ना 11:30 तुमी येवचे म्हणून. आनी काल 11:30 जेन्ना आपयले तेन्ना सगळे सरपंचूय त्या भागातले आनी पंचांगूय आपयले गेले. मुख्यमंत्र्यान, पर्यटन मंत्र्यान आनी लोकल जो आमदार आहा तेंच्यांनी पंच सरपंच यांच्या कडेन उलोवणी केली. आता म्हाका खबर ना ते कितले पंच आनी सरपंच वेवसायान आहा टॅक्सीच्या आनी कितल्या जाणां कडेन टॅक्सी आहा आनी तेंचे कडेन उलोवणी करून सरकार कितें साध्य करपाक सोदता पळय हो एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह आहा. कितें सगळ्या गोंयकारां आनी आमकांय प्रश्न चिन्ह आहा. आतां जेंकां वेवसाय करपाक जाय तेंचे कडेन उलोवणी करपाची सरकारा कडेन ताकदूच ना. आनी मागीर काही वेळान तेंचे कडेन वरभर मिटींग केल्या उपरांत सकयल आमकां आफोवण येयले आनी तामणकर आहा जाल्यार वयर येवं नाका अशें कंडिशन घातले गेले. सगळ्यांनी मान्य केलें थंयसर की बाबा आमची जी कितें उलोवणी आहा, आमचो जे कितें कायदेशीर मार्गान जे फुडें व्यवहार जाल्लो आहा सरकारा कडेन तो सगळो तामणकरान केला आनी त्या प्रमाणे तो जर वयर येता जाल्यार आमचें उलोवणें जातलें. पूण खंय तरी सरकार भियाले. आमकां दिसता कितें जो आमी कॉरस्पॉन्डंट कायदेशीर मार्गान गेला आनी मोटर व्हेकल एक्टान जे पळय आमकां हक्क दिल्या ते हक्क फुडें घेवन आमी जे वयता ते सरकाराक खंय तरी मान्य ना. म्हाका दिसता हातीन मोटर व्हेकल एक्ट जो आहा तो प्रमोद सावंताक मागीर सुरी खंय दिसता आसतली आनी ते आपल्याक तोपूंक येयल्या काय म्हणून प्रश्न पडटा आसतलो. म्हणून हेचेर भंय दिसोन खंय तरी तेंच्यांनी काल जे आमचे मागीर आमी खंय तरी ह्या मिटिंगेचेर बहिष्कार घातलो. आतां दुर्दैव कितें सांगपाक ह्या सरकाराचें की जे पेडणेचे युवक हांवें सांगलेल्या प्रमाणे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां शेवटची एक आशा कितें उरल्या. सरकारान तेंच्यो जमनी घेतल्यो 80 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेन हो एअरपोर्ट येयला. तेंच्यो जमनी घेतल्यो तांकां अजून पर्यंत कॉम्पेन्सेशन कोणाक दिवंक ना. नोकऱ्यो दिता म्हटल्यो, स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर स्थापन करता म्हटले, नोकऱ्यो दिता म्हटले, त्यो अजून नोकऱ्यो दिवंक ना. आनी शेवटचो एक विशय उरला टॅक्सीचो. तो टॅक्सी हक्कान आपल्याक बाबा थंय चलोवन आपलो वेवसाय करपाक मेळचो अशी तेंची जी मागणी आहा ती खंय तरी सरकार धुडकावून लायता अशें आमकां हांगासर दिसून येता. काल एका वाटेन तांकां चर्चे हाडप आनी तांकां प्रेशरायज करपाची पूर्ण रणनिती सरकारान आंखलेली. कित्याक जवळ जवळ 100 टॅक्सी एअरपोर्टाचेर धाडलेल्यो. म्हणजे तांकां हांगा प्रेशरायज करप एका वाटेन की आमी हे टॅक्सी थंयसर धाडल्या, तुमी ना म्हणटा जाल्यार आमी हे करतात ते करता अशें धमकोवपाचे प्रयत्न थंय चलताले. पूण जेन्ना आमी मोदी आहा पळय पळोवन ते खंय तरी सरकाराचे मनसुबे आसले ते उधळले गेले आनी खंय तरी त्रास जालो तांकां. आतां हो सगळो एपिसोड काल चलतना जर सरकाराचो हेतू प्रामाणीक जर आहा की बाबा त्या मोपाच्या वाहतूक वेवस्थेचो विशय आमी सोडयतले जाल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे अधिकारी कित्याक ना थंयसर? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूय ना, एकूय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो अधिकारी ना. म्हणजे सरकाराक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर विश्वास उरलेलो ना काय म्हणून हांगासर प्रश्न पडटा. आनी जर विश्वास उरलेलो ना जाल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट दवरला कित्याक? इतलो खर्च कित्याक तेचेर ते बंद करून उडया अशी आमी सरळ मागणी करता हांगासर ह्या प्रेसांतल्यान. कित्याक ट्युरिजम मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री मेळोन जर दोगूय तर वाहतूक वेवस्थेचेर आनी ट्रान्सपोर्टाचेर जर उलयतले आनी निर्णय घेतले जाल्यार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कित्याक जाय? पगार इतलो कित्याक खर्च करता ते बंद करून उडया अशी आमी हांगासर मागणी करता. दुसरें म्हणजे हांगासर आतां पर्यटन मंत्री घोशणा करता की आमी क्यू सिस्टम लायतले आनी एप हाडटले. मोपाच्या लोकांक, पेडणेकारांक लागून, पेडणेकार टॅक्सी भावांक लागून खंय तो क्यू सिस्टम चालू करता. अरे पर्यटन मंत्री हांव सांगपाक सोदता राज्यान जो पळय सगळो टॅक्सी वेवसाय आहा, दाबोली एअरपोर्टाचेर टॅक्सी वेवसाय चलता, हॉटेलांचेर टॅक्सी वेवसाय चलता, आनीक खंय खंय टॅक्सी स्टँडांचेर बस स्टँडाचेर वेवसाय चलता, रेल्वे स्टेशनाचेर टॅक्सी वेवसाय सगळो क्यू सिस्टमीनूच चलता. कोण सुरी घेवन कोणाक तोपिना आनी तो भाडे घेवन वचना किंवा कोण कोणाक मारून भाडे घेवन वचना, सगळे कडेन क्यू सिस्टम फॉलो करता. मागीर सरकार नवें कितें आनीक हाडपाक सोदता हेच उगड जायना हांगा सरकार. आनी एपाचो जर विशय धरलो जाल्यार मोपाच्या युवकांनी अजून टॅक्सी बुकींग केल्या, तांकां अजून क्लॅरिटी ना सरकार कडसून बाबा सरकार कसलो स्टँड हाडटलो, कसले टॅक्सी हाडटलो म्हणून तेंच्यांनी अजून टॅक्सी बुकींग करून दवरल्या. टॅक्सी सुद्दां तेंचे कडेन ना. आनी दुर्दैवान सरकार मुख्यमंत्री काल धमक्यो दिता
जर ते आमच्या आयकना एपाक जॉईन जायना आमी go परमिटां कॅन्सल करतले. कोणाची परमिटां कॅन्सल करतलो आनी कोणाक परमिटां दिल्या? पेडण्या भागान जे पळय 100-150 टॅक्सी आहा ह्यो यांच्यांनी इतल्या आदी पासून उदरनिर्वाह म्हणून कलंगूट भागान कोस्टल बेल्टान कोणाच्यो सेकंड हँड टॅक्सी घेतल्या आनी ते आपले पोट भरता थंयसर. आनी आजून पेडण्या मोपा एअरपोर्टाचेर चलोवपाक तेंचे कडेन टॅक्सीच ना, त्यो वेटिंगां ना, सगळ्यो इन्स्टॉलमेंट लागता बँकेचे बी म्हणून परचेस करूंक ना. परमिटां कोणाची कॅन्सल करतलो हांगाचो प्रश्न पडटा. आयज हो ट्युरिजम मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की एपांतल्यान जर पयसो येतलो तो तेंच्या वेलफेराक खर्च करतलो. अरे तुमकां मात तरी लज आहा आनी मात तरी तर जर तुमकां एक चाड आहा, मात तरी तुमकां लज आहा जाल्यार हांव तुमकां मागणी करता तुमचे कडेन, ज्यो स्किमी मनोहर पर्रीकाराच्या टायमार पळय जाल्ल्यो टॅक्सीवाल्यांक की ओल्ड रिप्लेसमेंट टॅक्सी करून एक 70-80 हजार तांकां दिताले, मागीर इन्शुरन्साचे एक 15 हजार तांकां प्रिमियम भरपाक सरकार मदत करताले. त्यो स्किमी तुमी गेल्या ह्या सरकारान प्रमोद सावंतान निर्लज्ज मनशान त्यो बोन उडयल्या आनी कसले तेंचे वेलफेअर चित्ता? त्यो स्किमी ना म्हणून आयज ते बाबडे टॅक्सी हाडपाक वंचिता. तेन्ना परत एकदां आव्हान करता की तुमकां खंय तरी कमिशनां खावपाक जायी म्हणून आमचो बळी दिवं नाका, आमचेर एक्सपेरिमेंट करूं नाका. ज्यो टॅक्सी हाडल्या पळय त्यो आमी शुअरिटी बँकेक आमी दिल्या, ब्लँक चेक सायन मारून आमी दिता, केसी आमचेर येता इन्स्टॉलमेंट ना जाल्यार, आनी जे कितें वायट बरें आहा धंद्यान ते आमीच भोगता, सरकारूय ना आमकां मदत करपाक. तेन्ना परत एकदां कळकळीचें आव्हान करता, विशय न वाडयता, पेडणेचे जे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा तांकां न्याय दिवपाक, शेवटी एक नोकरी म्हणजे एम्प्लॉयमेंट तांकां टॅक्सीच्या रुपान दिवपाक एक पावलां उखला आनी हो विशय सोंपोवन उडय.